दीस बुधवार मेयाची 28 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदूताचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 17 वोळ 15 आनी वोळ 22 तावन अध्याय 18 वोळ 1 पर्यंत. पावला सांगाता गेल्ले ते जण अथेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले वग्गी येवन आपणाक मेळा जय म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक पाटी गेले. पावल आरेयोपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आथेनाच्या मानेस्तानो, सर्व तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हणून म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हणून बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तातूंत आसल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्ग संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना, वा ताका कांय उणें पडलां म्हणल्यार बरी मनशाचे सेवे साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तो सर्व मनशांक जीव, स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळे मनशाकूळ ताणें रचला आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदी जय वा सासपा जय आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळा जय म्हणून अशें ताणें केलां. पूण निजाय की आमच्या मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्या कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुप्याचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हणून आमी लेखनाये. नेनारपणाच्या कालार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडोवन जिणी बदली जय म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेला एका मनशा मारिफात नीती प्रकार संवसाराची जर्ती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारुफ केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयान तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदले आरेपयोगाचे सभेचे संत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल अथेनांतलो भायर सन कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 148 1-2, 11-12, 13 आनी 14. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तुमी सर्गा निवास्यानो सर्वस्वराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया, ताका वाखणा. सगळे तुमी ताच्या दुतानो ताका वंदिया, तुमी ताच्या दळबारानो. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आनी सगळो परजा, कुंवर आनी संवसारांतली सगळी मनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, सर्वेस्वराची स्तुती गाव. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. वय सर्वेस्वराचें नांव ती वाखणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव भोव वर्तें. ताच्या नांवाची कीर्त सर्गा संवसाराक शेकान शेक पावल्या.
श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले परजेची सामर्थी तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायेलाचो कुरोव आनी आनंद. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. हांव बापा लागीं मागतलों, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काल रावतलो. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 16 वळ 12-15 पर्यंत. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंकू तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपलेच तकी उलोवचो ना, आपणे आयकल्ल्यानसून तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें, तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्थेंत येवंक आसच्या पवित्र आत्म्याक राखून रावूंक शिसांतेय उमेद सोडोवचें काम जेजू करता म्हूण येत. कित्याक तो स्वताचो आत्मो करूंक आसचो चटवटिका एका फाटल्यान एक पट्टी करून सांगता. धाकल्याक तो उलयतलो, वर्ण पाटयतलो, कळयतलो, घेतलो, दितलो म्हणली उतरां येवंक आसचो पवित्र आत्मो वगो बसचो वा बिजोड न्हय. बगार तो संपूर्ण तरान जेजूच्या पाटलावदारांतय मेतेर जावचो आनी तांकां सुडसुडीत करचें तसलो म्हूण जेजू शिकयता. विशेष करून पवित्र आत्मो तुमकां कळयतलो म्हणल्यार जेजूच्या उतरांनी पाटलावदाराचें नेणारपण व्यक्त जाता. मात न्ही, हें नेणारपण काडून उडोवचेंच पवित्र आत्म्याचें मिसांव म्हणून जेजून शिकयलें. जेजूची शिकवणूक आनी ताणें प्रवाद करून उलयल्लें सगळें शिसांक समजोवन सांगचे दिशेन वा जेजूचे शिकवणेक तांचीं काळजां मनां उक्तावचे दिशेन पवित्र आत्म्यान खेळून आसचो पवित्र पात्र जेजून सुवार्थेंत दाखोवन दिला. सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार जेजून सांगून दिल्लीं उतरां परत पवित्र आत्म्यातय भरवसो उदेसो करता. अशें आयची सुवार्ता पवित्र आत्म्या उदेशींच प्रवाद जावंक पावतात.